सोलम पुरोय जाले 4 दीस जाले काम मेरोना बुकी लागून आसा. वाव इतले व्हडले घर आमचे बरं खायन पिणी खाऊंक दितीत की. कोण साहेबा? हे तुझे घर गे. होय ये म्हजें घर. जोर भूक लागल्या तुमच्या घरा खाय पिणी खाऊंक मेलात गे. हांव घरा पुरा रांदिना. मागीर काल करचे तुम्ही. आत्ता एक काजारा वसोंक आसा म्हाका. हांवें थंय जेवण जावन येवचें. काजार गे खंयच्या वळाक आसा काजार आज. आज बेंदूर हॉलान काजार आसा. हांवें चिंतलें आज खंय काजार नात म्हणून. काजारां करेज मानती आसतात आतां. पळोवन पळोवन वसाजे. क्रिस्तांवची ना तर कोणाची जातात आमकां. ओ तुय मुजे बरें आपोवन येनातली गे. मागीर कशें आमचें पोट भरचें. माय वेळ जालो काजारा वचूंक. खंयच्या हॉलाक वचूंक आज. बेंदूर हॉलाक. थंय आसा की काजार. काजार आसा ना तर खंयचेय दुसरेंय जाता न्ही आमकां. आज काले उस्तर घालण्याचे कलर मॅच घालणे आणि वस्तर काल तरी घाल. आज खंयच्या हॉलान काजार. हांवें सांगले बेंदूरच्या हॉलान काजार आसा. आज हांव वेज जेवंक येता जायत. वेज वय ते म्हाका काल तें खावन लूज मोशन जाला. नॉन वेज खावन दी. वय तुवें आज खंयचें तुय वेजाक कशी ये माय आज. काल्याक गो नॉन वेज आमकां खंय मेळटा ह्या पावसांत. नॉन वेजाक या फाल्यां तें बोटाच्या घरा आसा न्ही ते काले मेल्ल्यांक ते दवरतात काले सांगतात ते तांचे ते वाटचें तांचे. वय ते काल्यांक बलासून आसा गे ते रांदय तर आज नॉन वेज करूया आमी. आज नॉन वेज करूया. फाल्यां थंय उलाय लेपून ताका या. उलाय लेपून हा ते आसा उलाय लेपून ताका या निंगी. खंयचे वस्तूर घालतात तुमी. वस्तर जाता काले बजाकेचे अळे मेळ्ळे लगी वळू कसल्या बरेंच उलयचे. फस्ट तुवें कन्फर्म करीचे खंयच्या पार्टीची म्हणून. न्हवऱ्याची म्हणून जाल्यार आमी ओकलेच्या पार्टीचे जाल्यार बरी उलयचे. ओकले विशय जाल्यार बरे उलयचे. तो आमकां आमचेर डावट येना कोन्नाय की. तुम्ही इतले सकट प्लॅन करून जेवणाक वेचे गे. तुम्ही पुरा बसून उलया तितल्यार हांव वचून येता. म्हाका ते पोटस सामान खालचें तो जायत गे. आमी घरा पुरा रांदून जेविनात. तशे पयशे उरल्यांत इतले व्हड घर बांदले. तुवें काजाराक तसोन जेवचे गे. हांवें काल घरचें कोत्ता गे. एक दीस काजाराक वेचें. एक दीस हॉलांत कुमगारा वेचें. एक दीस वॉल आसता. मागीर एक दीस इंदवांचें काजार. मागीर एक दीस उलाय लेपूणा पिदाय बारपूणा ते पुरो आसता. तशें हेचें नाही खंयच्या वॉलांत काजार कुमगार म्हणून तुका कशें कळटा. हें आमच्या शेजार आसता. आर्बाटामाचें कॅटरींग आसा न्ही गे प्रिन्स कॅटरींग. तें आमकां कळटा. तो सांगूनच आसता न्ही आज थंय आज हांगा फाल्यां थंय परवां हांगा म्हूण. तें हांवें बरें काण दिवन आयकुचें आनी तें गेल्ले थंय हांवें येचें. तुमी शिरकोन पडनात गे. पळयल्ले तुमकां विचारनात गे तुमी कोण म्हणून. अरे रे येताना बरें करून बायसरून वसाजे रे. पयलें कळाजे व्हंकले पार्टीची खंयची न्हवऱ्या पार्टीची खंयची म्हूण. हें एक कळ्ळ्यार ना गे जेवण करून येवंक मस्त इजी. ताणें तुमकां विचारनात गे तुमी खंयच्या पार्टींत म्हणून. येद्दळ पर्यंत विचारूना रे. दुबाव आयल्यार न्ही विचारचें. मागीर तुका गोत्ता गे काजारा गेल्ल्या थंय एकलो जाल्यार आमच्या वळखीचो मेळटा. तर हांवें येवया तुमच्या सांगात जेवंक थंय. तुवें येवयेत. आमच्या वॉट्सॅपांत एक ग्रुप आसा. त्या ग्रुपान तुका ऍड करता. खंयच्या दिसा खंय फंक्शन आनी काले पुरा ते घालता आमी आनी खंयसर मेळा जाय म्हणून घालता आमी. तूं थंय आयल्यार जालें. तुमच्या लागीं गाडी आसा गे वसोंक. आमी बायले पुरा खावन आसा न्ही. घर बांदला गाडी काण गेल्या तशें आमचे कडेन सक्कड आसा. तुम्ही मस्त पॉश आसान म्हाकाय तशेंच कर न्ही गाडी काणगेची आतां. तूं काम करिना गे. म्हाका आतां सुमार दिसान काम ना सोदून उंच आसा आनी काम ना. हांव तुमच्या सांगात येता जायत गे. तर तूं आमच्या टिमाक जॉयन जाताय गे. वय वय तशें चिंतला. तर ताचें नांव वॉट्सॅपांत ऍड कर गो. तुजें नांव कितें. म्हजें नांव रॉकी.
माय रजिस्ट्रेशन फीस सांगलाय गे डिजिटल फीज घे सांग माय ते कितले ते 5,000 5,000 घे वय आता ताका ग्रुप ॲड कर गो जायत पैशांचे विचारता का आलं पयशे तूं म्हाका एका फंक्शना वेच्या पयले नागे 100 रुपये दे वय घे जाय ते दिताना नागे तुजे 2 महिन्यांनी ते फारीक जाता जाय मी 5,000 कण घेता अंत न्ही वय तंत ना कितल्या काजाराक वशी येत ते तुका काजार आसतना नागे आमी तुका ग्रुपार मेसेज घालता ओके तशें तुवें येवी येत सकाळी गेल्यार सांजेरी आसता एके आसता पटी गे, हां देखून तुवें येवी येत ಗೊತ್ತಾಗಿ ಜೋರ್ ಪಾವಸ್ येताना पुरा काजारा बँड जातात वय घे आवड येता लोकांक बसोंक जायना DC रजा दिता वय त्या दळा पुरा आमी बसोंक जायनातले त्या दळा इल्ले प्रॉब्लेम जाता ते तुका आमी मेसेज घालता व्हड काले कितें गे म्हण त्या टायमार आमी तुमकां दिल्ले पयशे वेस्ट न्ही दिल्ले पयशे तर वेस्ट कशें जावचे वेस्ट जायना मागीर म्हाका जेवंक आनी सकट कोण दिता तुका एके बोटी सकाळी गेल्यार दनपारें आसता वय घे पार्टी आसता परतून सांजेर जेवण आसता हां तशें दीस आज काही जेवण माय आज बेंदूर हॉलांत जायत जायत माय हांव बेंदर येवन पावता जायत ओके येवन पाव मागीर हांव कॉल करता तुका नाही तुका ऑनलायन जावन विचारता गे मागीर हांव कितली फेमस तुका गोत्ता वय गे मागीर तुमचे नांव कितें म्हाका गे आपूण येनातली जिल्लीबाई म्हणटात तुमचे कॉन्टॅक्ट नंबर म्हाका एक दिया म्हाका इल्ले पयशांचे इल्ले कश्ट आसा ते तुमचे फारीक करता इल्ल्यार दिवन दिता तें पुरा टेन्शन करना काय ते आमी सुदारसून व्हरता आमच्या ग्रुपार पुरा आसा न्ही आमी सकाळां सुदारसून व्हरता तुवें तें टेन्शन करचे पुरा गरज ना काय नातले तुम्ही घरा जेविनात गे आमी जेवीन आमी इल्लेशें शीत मात्र करचें आनी शेजारा येचें 2 कोपां घेवन इल्लेशें नुस्तें मेळटा न्ही गे मागीर आवूर देंवता उदक देंवता मागीर परतून फंक्शनां स्टार्ट जातात नाही तुम्ही सकट सांगता वेताना तांकां तें कळना गे आनी जेवण उणें पडल्यार सकट येद्दळ बऱ्यांक कांय दुबाव येवना आनीक येवचो ना आनी खंय तरी खंयच्या हॉलांत तरी खंयच्या फंक्शनां ती जेवण उणें पडना न्ही जेवण ती उरता मागीर तांणी व्हरून येतात न्ही गे आमी जेवल्ल्यांक काले जाता तर हांवें तुमचे सांगता येवयत गे आतां तुवें येवी येत आमच्या सांगाता येता का कांय ना आं कित्या सांगल्यार तुवें वस्तूर मात्र बदलीचे वस्तूर दुसरें म्हज्या पुताचें वस्तूर आसा ते सोडून गेला वस्तू सांगा तो वय वस्तूर सांगता सूट आनी बरें आसा सूट बूट घालून गेल्यार नागे काजारा उशे तर म्हाका ते दिया तुमी जायत हां तें दिता ती पुरा मुखार गेल्या गेल्यात हां ओके ते कोण आमच्या या कम्युनिटीक जॉईन जाताना फस्ट आमच्या ग्रुपाक ॲड जावंक आसा ताज्या मागीर रजिस्ट्रेशन करून 5,000 दिवंक आसात ते दिल्या उपरांत आमच्या ग्रुपाक येतात न्ही मागीर तुमकां आमकां तातूंत पुरा सांगता न्ही त्या दळ तुमी आमच्या ग्रुपांत ॲड जाताना तुमकां खंय काले पुरो जाता म्हूण तुमकां सांगता मागीर ते 1 इयराक मात्र 1 इयर जाल्या उपरांत ते रिन्यूवल केल्यार जालें अब्बा वर्साक 5,000 रजिस्ट्रेशन फीज गे मागीर बेश्टें गे इतलें व्हड घर बांदलां गाडी काडल्या आपोण नातल्या काजाराक आमच्या सांगाता येवन तुमकां जेवंक जाय गे आमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपाक जॉईन जाया आनी 5,000 दिवन रजिस्ट्रेशन करा मागीर दादोश जेवण वसा